गोंयान मनयलो भारताचो स्वातंत्र्य दीस. मुख्यमंत्र्यान सांगला दितलो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार. हरमला फॉरेनराची टू व्हिलरीत सापडली घुवळी वखदां. थळाव्यांनी ताका दिलो पुलिसांच्या ताब्यात. मात पुलिसांक लागना ड्रग्स माफियाचो वास. कुर्टी खांडेपार फुटली ओपाची पायपलायन. घरां दुकानांनी घुसले हुंवाराचे उदक. 4 दीस तिसवाडी आणि फोंडेकारांक भागोवचे पडटले टँकरांच्या उदकाचेर. ख्रिस्ती भावांनी मनयले एसम्पशन फेस्त. मेरीचो देह स्वर्गात गेल्ल्याचे यादीन मनयतात हो दीस. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. काळजात देशभक्तीची भावना बाळगत बिरेस्तारा भारताचो 72वो स्वातंत्र्य दीस गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. पणजे तिरंग उबयल्या उपरांतच्या भाशणांत मुख्यमंत्र्यान भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दितलो अशें उतर दिलें. तशेंच चालू आशिल्ले प्रकल्प आनी अर्दकोटी कामां 2 वर्सां भितर पुराय करतले अशें ताणें सांगलें. पणजेच्या आदिलशाह राजवाड्या मुखार पुलीस वंदना स्विकारले उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान राष्ट्रध्वज हुबयलो. मडगांवां उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान जाल्यार वास्को येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन झेंडावंदन केलें. फोंड्यां कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन तिरंग्याक मानवंदना दिली. आणि या सोबीत खिणाक आमचे बरोबर आसात कर्नाटक पानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान. आणि ही सेवा बजावता असताना कोणीच थंयसर कमी पडचो न्ही हें म्हाका दिसता. आनी ताका लागून भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिवप हें आमचें कर्तव्य आसा. आनी तेच भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ह्या गोंयच्या जनतेक दिवपाचे खातीर आज हांव शपथबद्ध जाता. आनी नक्कीच हे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सगळ्या पर्यंत आमी पावयतले हाची हांव आशाय व्यक्त करता. सगळ्यांचे सहकार्य लागतलेच, पण हातूंतल्यान युवकांचो पॉझिटिव्ह मायंडसेट, पॉझिटिव्ह एटिट्यूड हे आसप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ते जर आमी केलें आसत जाल्यार नक्कीच ह्या देशात हे राज्य नंबर 1 करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचे हांव सहकार्य मागता. तुमी सगळे जाण ह्या राज्यांतले सगळे माझे 15 लाख लोक जे आसा हे सदोदीत सहकार्य करतले हे राज्य 1 नंबराचेर व्हरपा खातीर. त्या सहकार्याची अपेक्षा करता. आनी आज गोंयांत पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर हे पुराय जाता. अजून एक 2 वर्सांच्या भितर गोंयांत जे जाय ते सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय जाता आसतना दिसतलें. तेन्ना म्हाजी उदरगत जातली, तेन्नाच देशाची उदरगत जातली. त्या खातीर प्रत्येक युवकान म्हाज्या उदरगती खातीर प्रयत्न करप हे अत्यंत गरजेचें आसा. आनी प्रत्येक युवकान स्वकर्तृत्वाचेर फुडें येवप हे अत्यंत गरजेचें आसा. हांव सगळ्या युवकांक आव्हान करता की तुमी स्वकर्तृत्वाचेर फुडें येयात, की नक्कीच तुमच्या प्रगतीच्या बरोबर ह्या देशाची प्रगती जातली. आनी तेंच करपाक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी फुडें येवपाची अत्यंत गरज आसा. And I want to say, today will be the endeavor of the government to get more environment-friendly industries to go, so that we generate more employment. We want to improve the transport system in Goa. We want to have a system wherein it will be more people-friendly, because there is lots to be done in this particular sector. It's not only the taxes. And a proper evaluation is done before opposing any development or project. How will our youth get jobs? How will these young people, when they pass out of colleges and acquire different skills, where will the jobs and employment come for them? Obviously, they will look elsewhere. They will move outside Goa. And then Goa for Goans or Goa Goinkar Pond फक्त एक स्लोगन जाऊन उरतले.
मुक्त दिन और शुभ घड़ी कितनी सुखद रही होगी जब भारतवर्ष ने स्वतंत्रता पाई। उसकी कल्पना करना भी कठिन हुआ। वीरों ने दीवाने बनकर गांधीच्या महात्मा गांधीचे म्हणणेप्रमाणे सर्वोदय म्हणल्यारच ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट सर्वांगीण विकास आणि अंत्योदय म्हणल्यारच देशाच्या शेवटच्या मनशापर्यंत विकास पावप। अंत्योदय सर्वोदय आणि अंत्योदय ह्या जर विचार घेऊन जर फुडें वचत आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसात म्हाका अभिमान दिसता की तेंचे बद्दल उलोवपाक की ते ह्या पद्दतीन कार्य करीत आसात। गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार। दोळ्या सामकार कितें घडटा तें गोंयच्या पुलिसांक दिसना अशें आसा हय, खास करून ड्रग्स वेव्हारांच्या बाबतींत। तिठ्यावेल्या गाडयांचेर बसून घुवळी वखदांचेर तिखट मीठ लावन जाणटे नेणटे गजाली मारतात आनी पुलिसांक बाबड्यांक कांयच खबर आसना। ताकाच लागून तांचे राजकीय बॉस सांगतात राज्यांत ड्रग्स माफिया आशिल्ल्याचें आमकां खबरच ना। गुप्तचर यंत्रणा व्यवस्थित ना। पेडण्या भाड्यान मोटरसायकल घेऊन भोंवतल्या एका नायजेरियना कडेन ड्रग्स सापडल्यात। खरें म्हणल्यार हे उक्तडार आयले ते केस्तांव द कोफुसावा उपरांत नायजेरियनाच्या एका पंगडान हरमलच्या एका तरणाट्याचेर हल्लो केलो। केस्तांवाची खबर गांवांत पातळ्ळी। ते सरशी गांवच्या लोकांनी थंय धांव मारली। तांकां थंय फकत नायजेरियनच सापडलो ना जाल्यार ताचे मोटरसायकलींत व्हडा प्रमाणांत सापडलो गांजा, कोकेन, LSD, हेरोईन, MDMA आनी मागीर जालें कोफुसांव। लोकांनी नायजेरियनांक पेडणे पुलिसांचे सुवाधीन केले। मालिक तात हरमल गाड्यार आणि हे सगळे नायजेरियन सगळे पुडियो किराक घालतले सगळे होते रे काढलं हे पोया किती ते हे पोया मरे एनसीक मारिना फोन। हो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला। मिडियाचेर पळयत तो प्रश्न विचारता, ड्रग्सांचे हे वेव्हार पुलिसांच्या दोळ्यांक कशे दिश्टी पडनात काय? गोंयकारांनी हे अशेंच चलपाक दिवपाचें काय कितें? असोय प्रश्न। हरमलच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार। ओपा उदका प्रकल्पाची पायपलायन बेरेस्तारा फांतोडेर फुटिल्ल्यान कुर्टी खांडेपार वाठारांत लोकांच्यो हुयली पडल्यो। कुशीच्या दुकानांनी घरांनी उदक रिगले। कुशीचे गणपतीचे पेडे बुडून गेले। पायप फुटिल्ल्यान तिसवाडी, फोंडा आनी हेर वाठारांनी फुडले 4 दीस तरी लोकांक त्रास सोंसचे पडटले। कुर्टी खांडेपारा राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चल्लां। पावसांत भुसभुशीत जाल्लो मातयेचो दोंगर कोसळिल्ल्यान 2 पायपां तुटून पडलीं। ह्या उदकान कुशीच्या वाठारांत हुंवार आयिल्लेवरी स्थिती जाल्ली। पायपांचे दुरुस्तेक 4 दीस तरी लागतले। तो मेरेन लोकांक टँकरींनी उदका पुरवण करतले अशें दीपक पावसकारान सांगलें। जाल्यार पायप फुटून रस्त्यार व्हाळ व्हांवले, घरां उदकांनी उदक पावलें तरी सरकारी यंत्रणा पावलीच ना अश्यो लोकांच्यो कागाळी आशिल्ल्यो। पळयात फुटिल्ल्या पायपांनी केल्ली अवतिकाय। हांगा बुट्टी येयलेली आहा, जेन्ना हांगा एक ट्राफीक ना, कोण ना, गाणयाचे लायनी लागलेले आसा आनी 3 पाटी जाली जाल्यार हांगा कोणूच एक पंचायतीचो मनीस पासून ना हांगा।
सांगपाचें म्हळ्यार सरपंचान तर येवन हांगा पळोवपा जाय अशें तोय येवन पळयना आनी हांगसर आतां दुकानांनी उदक गेल्लें आहा रस्त्या वयल्यान उदक गेल्लें आहा लोकांक गाडयांचेर लायनी लागलेली आसा तेन्ना आमी PWA कोण येना कोण आतां कोण आहा एक पंच ना कोण ना कांय ना हांगा आणि हे जे काम आसा आयच्यान 4 दीस लागतले आमचे ऑफिसर म्हणटा करपाक 4 दीस लागतले आणि जे कन्स्ट्रक्शन पडलां तें ओल्ड आसुल्लें नवीन स्कोपांतलें न्ही ओल्ड कन्स्ट्रक्शन सर उदकाची सप्लाय कशी आतां टँकरीन जे आमी सप्लाय करतले ते आयडी पयता साळावलेचें जें आसा थंय आमी डायवर्ट करूंक मेळटा जाल्यार पळयता पूण सद्या टँकरी ज्यो आसा त्यो आमी त्या एरियेक धाडटा हें कन्स्ट्रक्शन जें आहलें ओल्ड जालें जी रिटर्निंग वॉल आहली ओल्ड जाली हांगा फिलिंग केलें नॅशनल हायवेचें काम चलता ही वॉटर सप्लाय आहली शिफ्ट करपा आहली दुसरे सायड आनी फिलिंग जालें त्या वटेन रिटर्निंग वॉल वयर काडले कारणान उदकाचोय लोड आयलो आनी आता ही दुसरी सायडी शिफ्ट जातली काय हांगाच रिपेअर ही रिपेअर जातली सद्या मागीर रोखड्या ती कन्स्ट्रक्ट जातकीर ही बंद जातली ती चालू जातली मजगती ह्या वाठारांत महामार्गार कुशीक लोडेड ट्रक कंटेनर टँकरी पार्क करून दवरतात तेवूय ही पायपलायन फुटपा फाटलें कारण अशें सांगतना लोकांनी ह्या ट्रकवाल्यांचेर कारवाय करपाची दिपक पावसकारा कडेन मागणी केली लोकांनी बोवाळ घालतकच ट्रॅफिक पुलिसांक ते विशीं आदेश दिता अशें पावसकाराक सांगचें पडलें पळयात सर दुसरे हांगा जे फिलिंग केला पळय न्ही हेजेर जे लोडेड ट्रक पार्किंग करता पळय न्ही हे बंद जावपा जाय न्ही कित्याक हे एक वन ऑफ द रिजन लोडेड जे मोठे मोठे टँकर आसा पळय न्ही कंटेनर बीन ट्रॅफिकान आमी फोंडा ट्रॅफिक सेलाक सांगला हेजेर एक्शन घेवया म्हणून पण अजून टिल डेट कांयच जावना तेजेर बोर्ड लाय तांकां आमी लास्ट हांव 3-4 म्हयने पयलीं आयल्लो हांगसर ना पण बोर्डा मुखार ते उबे करता सर तेजेर एक्शन घेवपा जाय कोण एक्शन घेवपा अजूनय घेवंक ना गेल्यार तूं एक्शन आतां पळय हो रोड न्हू वयता थिंगा चेपो पडलें आनी फोंडकुलांतले आमी टॅक्स पेयर फोंडकुलांतले आमची गाडी डॅमेज करून आमची हेल्थ डॅमेज करून आमी उडी मारून फोंडकुलांतले वयताय व्हेरी नेक्स्ट टू दॅट फोंडकुलां दोन लेनीन ट्रक लायलेले आहा हे ट्रक कितें आलोय ना हांवें उदक एलिगेशन घायलां जे PWD आहा न्ही हे ट्रकवाल्या कडेन पयशे खाताय म्हणून नाल्यार ते ट्रक कितें आलो न्ही ट्रक आलो जाय न्ही थिंगाचे हे इतलें सिंपल हांव परतून मेसेज दिता कितले ट्रक लायलेले पयलीं सांगता तांकां ती एक्शन घेया म्हणून आनी ते बोर्ड जे लायल्या थंय ट्रकाक नो पार्किंग दवरपाचें म्हणजे तांकां तेजें चलन काडलेल्यार ते करतले फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आतां घेवया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो हालींच पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून जायते कडेन बुट्टी आयिल्ली तातूंत लुकसाण जाल्ल्या लोकांनी सरकाराक आपल्यो अडचणी सांगच्यो सरकार तांकां मुळाव्यो गरजो मेळोवन दितले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर दिलां हुंवारांत बळी पडिल्ल्यांचे मजती खातीर केंद्रा कडल्यान मजत मेळटली अशें ताणें सांगलें बिरेस्तारा स्वातंत्र्य दिसा निमतान पणजे घडून हाडिल्ले कार्यावळी उपरांत तो मिडिया कडेन उलयतालो आमी सरकाराक गोंय सरकारा कडल्यान सरकार केंद्र सरकारा कडेन मदत मागल्या आमी लोकांनी विलिंगली फुडें येवचें जेणे करून आमकां लोकांक मदत करपा खातीर बरें पडटलें जाता तितको पयलीं आमी प्रायमरी मदत चवथी पयलीं दिवपाचो आमचो ऑलरेडी प्रयत्न आसा चवथी पयलीं आमी मिनिमम प्रायमरी मदत ही लोकांक दिवपा खातीर मदत करतले ताजी वेवस्थाय करतले 20 तारखेपर्यंत सगळो पुराय अहवाल जो आसा तो दोन्ही कलेक्टर सबमीट करतले ताज्या उपरांत केन्ना तरी 21 तारखेच्या दरम्यान आमी जे तांकां मदतीचे चेक्स दिवपाक जाय ते डिस्ट्रिब्यूट करपाचो आमचो विचार आसा मजगती लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक तांची लुकसाण भरपाय दितलो अशें उतर शेतकी मंत्री बाबू कवळेकरान शेतकारांक दिलां आणि काल पाणी केले उपरांत एकच हें केलां जाणून घेतलें आसा की शेतकऱ्यांक चडांत चड हेजो म्हणजे कोणूच शेतकरी चुकनासतना सगळ्यांक बेनिफीट मेळपा जाय एक जालें मुख्यमंत्री ताणें निकत्याच केल्ल्या रशिया दौऱ्याचेर उलयलो पळयात हांव रशिया गेल्लो ताजेर आमी म्हणटा की इट इज एन एक्चुअली अंडर द नॅशनल प्रोग्राम आनी द कॉपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज हाजो एक भाग आशिल्लो आनी तातूंतल्यान आमी जेन्ना 4 राज्याचे मुख्यमंत्री आनी आमचे केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्टर पियुषजी गोयल हांच्या लिडरशिपी सकयल आशिल्लें की दोन्ही देशाच्या मध्ये जी कॉपरेशन्स फॉर द बिझनेस फॉर द टुरिझम ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी खातीर कॉपरेशन आसतलें हांगासरले कोणी थंयसर बिझनेस करपाक सोदता आसत थंयसरले कोणी जर वेगळ्या पद्दतीचे इन्वेस्टमेंट हांगा करपाक सोदता आसत ह्या पद्दतीचे सहकार्य करार जो आसा तो तांच्या बरोबर जाल्लो
तश्यो पर्टिक्युलरली थंयसर आमी मायनिंगेन एक्सपर्ट्स आशिल्ल्या कारणान थंयसरल्या मायनिंग एक्सपर्ट्स स्टेटीच्या बरोबर जाल्लो आमचो करार. बट इतर राज्यांनी सुद्दां थंयसरल्या त्या देशांतल्या इतर जे प्रखंड आसा थंयसरूय आमच्यान जाय जाल्यार वेगळ्या पद्दतीन जॉयंटली म्हणटा किंवा तेंच्यांनी हांगा बिजनेस रशियन टुरिस्ट हांगासर कमी जाला हाजी हांवें थंयसर व्यक्त केलें की तांच्या म्हणण्यार ते ऑर्गनायज सेक्टरान जर आयले आसत जाल्यार तो मोठ्या प्रमाणात येवपाक शकता. इंडिविज्युअल सेक्टरान येता त्या खातीर ताजो परिणाम जाला. बट हेन्सफोर तो ऑर्गनायज सेक्टरान येवचे हांगासर टुरिस्ट असो तांचोय प्रयत्न आसा. त्या पद्दतीचे प्रयत्न. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. बाजारात आमकां बरो दर मेळटा. चार्टर आनी परदेशी पर्यटकांचो उणाव दिसून येवपाक लागला. हो ओघ वाडोवपाक जाय जाल्यार आमकां सुदारणा करची पडटली. चड भाडें मागतात म्हण फकत टॅक्सीवाल्यांकच दोश दिवन भागचे ना. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन स्वातंत्र्य दिसा निमतान हें सांगलें. गोंयचो युवा गोंयांतच उरपाक जाय जाल्यार ताका गोंयांतच रोजगार मेळपाक जाय. ताका लागून खंयच्याच उद्देगीक उपक्रमांक कुड्डेपणान विरोध करून जावचें ना अशें ताणें फुडें सांगलें. परदेशी पर्यटक गोंयांत येवप उणें जालां. थळाव्यांचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान तांचे कडेन आमचें दुर्लक्ष जाता. थळावे पर्यटक हे तांच्यो स्वताच्यो गाडयो घेवन येतात. खाणा जेवणाची वस्तू बरोबर घेवन येतात. रांदपी बरोबर हाडटात. ताका लागून थळाव्यांक तांचो व्हडलोसो फायदो जायना. We are also, as announced in the assembly, looking at factors like overpricing in tourism, which is happening in Goa, which I want to make a point. Even if you overprice the hotels and other products, don't blame only the taxi people. We are sort of overpriced, and that is resulting in less number of tourists coming to Goa. It is every stakeholder has to contribute his might and wit for getting Goa right on top that it was already there. No mistake should be there that where it pulls us down further than what we are, situation we already are because of less charter flights coming and less tourists wanting to come to Goa. We have to reverse this trend. And a proper evaluation is done before opposing any development or project. How will our youth get jobs? How will these young people, when they pass out of colleges and acquire different skills, where will the jobs and employment come for them? Obviously, they will look elsewhere. They will move outside Goa. And then Goa for Goans or Goa Goinkar Pond फक्त एक स्लोगन जावन उरतले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसो. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतीय स्वातंत्र्य दिसा निमतान गोवा पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाच्या 4 अधिकाऱ्यांचो राष्ट्रपती पदकां दिवन भोवमान केला. गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ते विशींची घोशणा केली. बिरेस्तारा पणजी जाल्ले स्वातंत्र्य दिसाच्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. सगळ्यांक ताणें परबी भेटयल्या. जाहीर करपा खातीर आमच्या प्रेसिडेन्शियल मेडल्स राष्ट्रपती पदक हे आमचे जेंका जेंका फावो जाला ताची नांवां आज हांगासर घोशीत करता. श्री अरविंद गावस, सुप्रिटेंडंट ऑफ द पुलीस, हांकां राष्ट्रपती पदक फावो जाल्लें आसा. पुलीस मेडल फॉर द मेरिटोरियस सर्विसीस श्री धर्मेश आंगले, डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ द पुलीस, हांकां फावो जाल्लें आसा. श्री दत्ताराम नायक, असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर ऑफ द गोवा, हांकां फावो जाल्लें आसा. श्री सुनील पाळकर, हेड कॉन्स्टेबल पणजी, हांकां राष्ट्रपती पदक फावो जाल्लें आसा. तशेंच म्हाका दिसता आमकां प्रेसिडेन्शियल अवॉर्ड दी फायर सर्विसीस हाच्या मदीं रोहिदास दत्ताराम परब हे सब ऑफिसर्स हांकां फावो जाल्ले आसा. आनी प्रकाश दिवबा कन्हैया हांकांय फावो जाल्ले आसा. डिसिजन क्लिनिक फायर फायटर हांकां फावो जाल्ले आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आनी मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. बेतोडा रस्त्यार प्रभू इन्क्लेव आनी सपना पार्क बिल्डिंगे कडले सोक पिठाचे घाण उदक गटारात सोडपाचो प्रकार 15 दिसां भितर बंद केलो ना जाल्यार रस्तो आडायतले. थळव्या लोकांनी फोंडा पालिकेक शिटकावणी दिल्या. ह्या वाठारात रस्त्या कुशीक कितलीशींच दुकानां आसात. हे घाण उदक तांच्या दुकानांत गेल्ल्यान हजारांचें लुकसाण सोंसचें पडटा. जायतीं वर्सां हें चल्लां अशें तांचें म्हणणें. बेतोडा मार्गार जायत्यो बिल्डिंगो आसात. प्रभू एन्क्लेवांत रस्त्या कुशीकच जायतीं आस्थापनां दुकानां आसात.
कुशिकचे एके बिल्डिंगेच्या सोकपिटाचे घाण उदक रस्त्याच्या गटारात सोडटात. पावसांत हे गटार भरून व्हांवता. देखून आशिकुशीच्या दुकानांनी आस्थापनांनी घाण उदक वता. ताका लागून जायते जाणांचो व्यापार पेड्ड्यार जाल्ल्यान तांकां लुकसाण जालां. जाल्यार कांय जाणांनी भलायकी इबाडपाचोय भंय उक्तायला. लोकांनी सोकपिटाचें हें उदक 15 दिसां भितर आडायलें ना जाल्यार रास्ता रोको करपाचें थारायलां. सोकपिटाचें उदक कंप्लीट आमची गटरां शॉपां भितर तें सगळें काडटा म्हणून नाका जालें. ज्ञान सगळें जनरल स्टोरां सगळीं कंप्लीट तांदूळ सगळें ओले जाल्ले आनी म्हाजें सगळें स्टेशनरी खंयचें उदक खंयचें उदक येता ना खंयच्या गटराचें तें गटाराचें उदक सोडटा हितून सोकपिटाचें उदक गटारां सोडटा फुडले बिल्डिंगेचे ते बिल्डिंगेचें उदक सोडलें आसा तें सगळें भितर गेलें आमचें डायरेक्ट शॉपां भितर काडलें 3 दीस जाले कंप्लीट आमचें सगळें ग्रावट टायल्साचें सगळें सिमेंट कॅमिकल सगळीं भिजोवन गेलें. पुरो 70 का 80,000 लुकसाण जालें आसा म्हाका स्वता. पंचायतीन कांयच ना. पंचायत सांगलें आसा सरपंचाक सांगलें आसा पूण तेजी कांयच एक्शन घेवना सर. 15 वर्सां इतके सगळ्या पंचायती सुद्दां कंप्लेन केली हांवें. सगळ्या कंप्लेन करून पळय जाल्यार कोणूच एक्शन म्हणून घेणार हेजी. आतां गोरूची 2-3 वर्सां आमकां भितर उदक वयता आनी सामान काडून मागीर वयर जाचेर दवरता काडून आनी रातचें घरा वयता धाक मागीर जाल्यार एकटें सुद्दां कोण किंमत ना. आमी कितें करपाचें आतां ना जाल्यार तुमी जर कांयच एक्शन घेयना जाल्यार आमी आतां हो रस्तो आडयता. जर आज ह्या रस्त्यार आमकां येता आसतना सगळी उदकाची हे जाता कित्याक आनी सगळी येता गाडयो उदका आंगार पडटात आनी लोकांक इतको त्रास जाता आनी हिंगा सर वासान रोवपा येना. हे आमचे दुकानदारांक भाऊन सगळ्यांनी हांकां खूब कंप्लेंट केल्ली तर कोणूच अजून एक्शन घेनात. जाल्यार उदक कसलें उदक हे गटाराचे न्ही प्लस हे आमचे सोकपिटाचे ह्या 2-3 बिल्डींग हे उडीची वॉटसेडाची त्या बिल्डिंगेचे सगळे सोकपीट उदक व्हांवता आनी आमकां शॉपांनी बीन भरता. शॉपां चड पावस पडले हेंचे शॉपांनी येता पुरानी आमकां सामकी कंप्लीट तर इतको प्रॉब्लेम जाला की लोकांक नाका जावन गेला. आनी तुमी कंप्लेन कोणा कंप्लेंट ऑलरेडी केल्ली आसा. कोणा कंप्लेन केली पंचायतीतून केल्ल्या खंयची पंचायती कुट्टी पंचायती कंप्लेनी बी केल्ल्या. आनी एक मेजर प्रॉब्लेम म्हणजे कितें सर हांगा जें उदक जेन्ना भरता पळय फूल उपट गाडी फास्ट येता फास्ट येयल्या उदक सगळें तेंच्या दुकानांनी उसळटा. आतां हे उदक पावसाचें तर उदक न्ही तें गटाराचें उदक न्हू तर मातशें कितें हार्मफूल जावपाक शकता. पंचायतीक एक 15 दीस टायम दितात. ह्या 15 दिसा भितर जर कांय एक्शन जायना जाल्यार आमी रोड ब्लॉक करतले आनी हे तुमी आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पावोवपा जाय कित्याक. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आयज खरी संस्कृती तिगोवपाची आसत जाल्यार तळागाळांतल्या घटकां खातीर प्रामाणीकपणान वावर करपी नवदुर्गा संस्थे सारक्या समाजीक बांदिलकी बाळगुपी संस्थांक तेंको दिवपाक जाय. फोंडा पालिकेचो नगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवीन म्हटलें. तामशेरे फोंडेचे नवदुर्गा कलानंद संस्थेन गुरुपुनवे दिसा आपलो वर्सुकी दीस मनयलो. त्या सुवाळ्यात विश्वनाथ दळवी उलयतालो. सुवाळ्याक संस्थेचो संस्थापक गोकुळदास नायक, समाज वावुरपी तुकाराम बोरकार, बोरयेची सरपंच भावना नायक, सुनील सावकार आनी हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. गोकुळदास नायक, तुकाराम बोरकार हांची ह्या वेळार उलोवपां जालीं. विश्वनाथ दळवीन संस्थेचें कौतुक केलें. नवदुर्गा संस्थेक अभिनंदन करता की तांणी अशी स्पर्धा असे कार्यक्रम आयोजीत केला म्हणून. 2015 ही संस्था चालू जाल्ली तेन्ना एक भुरगो ह्या संस्थेक वांटेकार आसतालो तो येतालो म्हणून करता करता 4 वर्सां आयज ही संस्था मोठ्या हाजेर पाविल्ली आसा आनी हें फुडें पावतली अशी आशा बाळगिता. आयज आमची खरी संस्कृती जर टिकोवपाची गरज आसा जाल्यार अशा संस्थेक सगळ्यांनी तेंको दिवपाची गरज आसा. ह्या निमतान भुरग्यांचे क्लासिकल नाच, सवादिनी आनी तबलावादन अश्यो विद्यार्थ्यांच्या आंगांतली कळाशी दाखोवपी वेगवेगळ्यो रंगयाळू कार्यावळी सादर जाल्यो. पळयात ताची झलक. बोरयेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. क्रिस्तांव भावांनी गोंयभर बिरेस्तारा
एसम्शन फेस्त मनयलें. कॅथॉलिक चर्चीचे श्रद्धेप्रमाण पृथ्वीवेली जीण सोंपतकच मेरीची कूड स्वर्गात व्हेली तो हो दीस. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.